गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहा उपसो सगळी बरी आहा म्हणून आयज आमी आतां उठवल्या बाब देशी हेटा आयज आमी तांबडी भाजी कोताय सो तांबडी भाजी तुमकां शेअर करतले आमी कशी कोत्ती आनी आतां तांबडी भाजी रेसिपी आयज हाल चिचण वयतली तुमकां सांगलें एकूच दीस म्हणून सो हाल चिचण काल आयज वचपा आहलोली आयज वचना हाल वयतली सो एक दीस एड जाला आमकां कालच्या ब्लॉगान चोयला आसलो आयज हाल वयतली म्हणून सो हाल वयतली हाल म्हणल्यार आयज एड जालो हाल एक दीस आसतना हाल वयतली पोतून एक आनी मागीर आयज तांबडी भाजी करता सो तांबडी भाजी तुमकां शेअर करता आमी कशी कोताय ती देना तेशी आहा हेटा रेसिपीज मागलो आहलोली पोक आडमास आनी पोटेटो चॉप्स ते मागलो आहलोले प्लस चिकन बिरयानी मागीर हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या देडीगे शेअर करून ती मागीर चिकन चिली फ्राय रेसिपी मागलो आहलोली सो ती खूब पेंडींग आहलोली सो आतां आमची चण वयताय सो आमी केन्ना येतो पोतून म्हाका खबर ना आनी थिंग शूट करपा म्हणल्यार कशें जाता कितें तें खबर ना सो ते सगळे रेसिपी आयज सगळ्यो शूट करता आनी तुमकां लायन बाय लायन सगळ्यो रेसिपीज हाडटले सो ह्या ब्लॉगान खंयची रेसिपी घालतो ते म्हाका कांय खबर ना सो मागीर हांव घालतो ते टायटलार तुमकां कळटले प्लस हांव कोताय तांबडी भाजी आमी कोताय न्हू सो तांबडी भाजी तुमकां शेअर करतले तांबडी भाजी तुमकां शेअर करतले आनी हेर स्कीन केअरान न्हू व्हिडिओ शूट करूंक ना आनी हांव दिसोन म्हाका पावतो म्हण तेची शूट करपा तेचेर आमी मागीर घालतले आनी मागीर ते तेचेर फॅमिली आहा तेचेरूय आतां तुमकां सांगत सोदताले तेचेर मातशें सलमन घ्या मागीर घालतो म्हणून ओके आनी हेचेर आतां स्टार्ट करता तांबडी भाजी दाखोवपाक ओके हेचेर कशें करता तें दाखयता प्लस आनी हेजेच व्हिडिओचेर दोन रेसिपीज घालतले हांव तांबडी भाजयेची आनी कोहली कितें कोत्ते रेसिपी घालतले आनी सगळे आयज रेसिपी शूट करताय आमी आयज सगळे रांदताय आमी सगळे रांदून दोत्ताय ना रांदून वताय अशें कितें तरी आसतलें तें सगळे रांदताय आनी आयज सगळे शूट करता तुमगे रिक्वेस्टेज व्हिडिओज आनी तुमकां कितें आनी राधा देन देट आनी कितें जाय न्हू तुमी सांगाय कोडी मागलो कोडये रेसिपी मागलोली प्लेन कोडयेची सांबार रेसिपी ती सगळी रेसिपी तुमकां मागीर हाडटले ओके लायन बाय लायन हाडटले कोणागेर स्कीप करपा ना रेसिपीज हाडटले पूण मातशें टायम लागतलो सो हाल चिंतून वयताय न्हू थिंग कशें कितें जाता थिंग कितें रांदता तें हांव रांदता तें दाखयतलें ओके आनी ते तांबडी भाजी हाडल्या ही आमची गांवठी सो आयज कोता सो तुमकां दाखयता हांव कशें करता तांबडी भाजी ओके पयलीं कातुत्ता तें बी दाखयना त्या ऑलरेडी स्टँड हांवें थिंग व्हरोन दवरलें चिचण दवरलें स्टँड व्हरोन पयलीं गेलें तेन्ना सो कातूत तें दाखयना बारीक कातरून मागीर डायरेक्ट मेळटा तुमकां देठ आहा ती कातुरल्या आनी हेचो ना तुका मामी दवरूं लायता दाखयता तुमकां एक कशें कातुत्ता तें देठ कातुरल्या आनी आतां बारीक कातुता कातुल्या तुमचो चोयल्या कातूल तें आतां कातूचे पयलीं आमी धुनाय कातरून धुता कित्याक चाळणीन घालून धुतो तें सारकी माती वचों जाय म्हूण सो तें सगळें कातरून चाळणीन घालता चाळणीन आतां तें घालता आनी मागीर तितून बोर घालून धुतोलें माझी फ्रेंड ना बरे भाशेन अशें धुवपा जाय चाळणीन घालून माती वचो सोड
तीन पियाव घेयला बारीक कातुला पियाव 3 आणि 2 मिरसांग घेता त्यो बी उबी चिरता ओके तुमकां उब्यो ना जाल्यार बारीक कातून घेता काय जाता हांडी दवरला 2 कुलेर तेल घाल आमी फोंड मारून करता तुमकां फोंड मारून नाक जाल्यार तुमी फोंड मारनाका डायरेक्टूय करून जाता सो 3 कुलेर तेल घातला आनी कांदो घालता कांदो आनी मिरसांग बरे भाशेन फोंड मारून घेवपाचें थोडेशें मीठ घालता भाजी धुवन बरी धुल्या ती आमी आतां घालता ती सो हांवें आतां भाजी घायल्या आनी फ्लॅश लायट म्हाजो मोबायल सद्दां गरम जालो आहा तेका लागून फ्लॅश लायट येयना भाजी आतां बरी हें केलें उदीक घालूं ना उदीक तेगेलें सुंटलें आनी मातशें शिजल्या उपरांत मागीर सोय घालतली ओके सोय मातशी धाकून दवरता शिजपाक तुमी सोय बी खायना जाल्यार सोय स्कीप करूं जाता आमी घालताय सोय तांबडी भाजी रेडी हा ही हांवें केल्या मागे स्टायल तुमगे दुसरे भाशेन कोता जाल्यार सांगाय कमेंटाचेर सांगाय आमी अशें कोत्ताय ती सो आमी तशें ट्राय करतले हांवूय मागीर तुमगे स्टायल आयज आज जाले 4:30 आनी आमी सकाळींसून किचनानू हांवें कित्याक काय सगळे रेसिपीचे शूट करूं जाय म्हाका कित्याक खाले आमी थंयसून वयताय सो थिंगा मागीर कशें कितें तें म्हाका खबर ना सद्याक थिंग शूट करूं मेळटा काय रेसिपीज तरी शूट मागीर त्यो पेंडींग उरतो न्हू तुमी मागलो त्यो पेंडींग उरतो त्यो म्हाका पेंडींग उरलेल्यो नाका सो त्यो सगल्यो शूट केल्याय आनी मागीर एक लायनीन मागीर एक रेसिपी सांगतो तुमकां ओके आनी हालकोटो तुमकां आमी कित्याक चिचोन वयता ती सो हालो वयतो न्हू चिचोन सो हालकोटो तुमकां कित्याक वयता हो ब्लॉग हालो वयतलो आनी हाल्याचो ब्लॉग परवा येतलो सो आमी आतां चिकन काफ्रियाल कोत्ताली म्हणल्यार सांजची आमकां काफ्रियाल चिकन कोत्ताली ती बाप दितलो आहा न्हू सो बेगीन ती कोत्ताली सो तिकेन चिकन कितें केला चिकन घेयला वॉश केला बरें वॉश करून काफ्रियाल मसाला आमी तुका शेअर केला पळय डॅडीगेर काफ्रियाल मसाला तो काफ्रियाल मसालाचे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दितलें सो कोणें चोवंक ना जाल्यार तो रेसिपी चोवपा जाता डॅडीगेली काफ्रियाल मसाला तो काफ्रियाल मसाला आहलोलो आमकां हांवें हें केलोलो फ्रिजीन सो तो घेयला आनी चिकना बरो लायला आनी तो गॅसीर दवरपाचें जालें काफ्रियाल तुमगे इजिली जातलें सो काफ्रियाल मसाला वर्स 2 वर्सां मागीर तसो उरता सो तुमी ती डॅडीगेल रेसिपी ट्राय करा आनी फ्रिजीन दवरा तुमकां केन्ना इमिजिएटली खंय वचपा जाय कितें फास्ट करूंक जाय जाल्यार रोखडें तुमकां काफ्रियाल चिकन जालें रेडी जालें सो आमी तें दाखयलें तुमकां रेसिपी कांयसून रेसिपी शूट करता आनी ह्या विडियोचेर तुमकां हांव काफ्रियाल मामा चिकन दाखयतलें मामीन कशें केलां तें काफ्रियाल मसालो आहलो आमच्या कडेन भितर म्हणल्यार तो चिकन करुया काफ्रियाल मसालो घालुया म्हणल्यार चिकन करुया हें उदक घालपाचें ना कालोवपाचें आनी गॅसीर दवरपाचें तेच काफ्रियाल मसाल्यानूच सारकें शिजोन येता तें आनी कांय ना तेका आतां फकत काफ्रियाल मसालो घाला आनी गॅसीर दवरता जालें चिकन काफ्रियाल हांवें मीठ लावन दवरलेलें हें चिकनाक मीठ लावन दवरलें आनी मागीर तो मसालो घालो तेका आनी कांय येयना कांदो येयना कांय येयना तें सोमतें घालून स्लो गॅसीर शिजोवपाचें चिकन काफ्रियाल रेडी हा मसाल्याची रेसिपी लिंकान घालता हांव डिस्क्रिप्शनान थिंगसून चोवपा जाता मसाल्याची आनी कशें करपा तें आयज दाखयलें तुमकां ओके बुबू हो बुबू आमचो कोंबो आमचो तो बुबू तेजें नांव बुबू बुबू म्हणल्यार बुबू आनी पळय दोग जाण आहा ओ बुबू
बुबू हो बुबू तो एकलो आहा आनी एकलो आहा तेशी गेला तो पळय एकलो आहा पळय गूड हो आमगे बुबू तेका माताय तेका सेपरेटू दोताय बुबू बुबू मम्मी दोत तेका हांव दोन बाबा तेंका म्हाका पयलीं मारता तो आतां मारना तो म्हाका कोणाकूच येवंक दिना तो फोडटालो लोकांक सगळ्या मारता तो बुबू कोणाक आमगेर येवंक दिना डॉगी तो डॉगी मारूं वयता हांव तालो म्हळ्यार खाटलान दोताय बुबू मारता तो लोकांक हाय आमगेर त्यो बी मॅफिन हाडून दिलो त्यो सिसिला आनी डॅडी तेंकां घरा कोण कितें कोताय बेश्टी काय मागीर तेंकां चोयाय मागीर तेंगे कोंब्या सो आमगे तांतयां बी आसाय ती आमी विकताय ओके सो तांतयां बिजनस कोता आमी ती घर कोण आसताय म्हळ्यार अशें हें ना की आपल्याक हें कोत्ताय ती बिजनस तो बुबू आमगेलो बुबू आमगे वाड्याचेरूच होपता आमकां पयलीं सांगोन दोताय कितें जाय कितें कात तें ओके सो तांतयां दाखयता तुमकां आमची ताती आमगे कोंबयांची मोटेली सारकी पयलीं सांगोत आमकां कितली जाय कितें जाय ती सो आमगे अशी उरनाय तांतयां उरनाय रोकडी होपताय ओके सो ते दाखयता तुमकां बुबूक केन्ना दाखोवन आलो तुमकां माजरां बुबू बोम माता भायल्या माजरांय हाय सुणेय आहा सगळीं हाय आमगेर मशरूम चिली फ्राय सो ह्या व्हिडिओन तुमकां 3 रेसिपीज मेळ्ळे आनी मागीर धाकटिल्ले अशे क्लिपिंग्स प्लस हांव तुमगे देनाची क्लिपिंग्स घालता वतून एंडाक चोयाय तुमी ह्या देणा क्लिपींग देन न्हू हांव आतां हें कोतना व्हिडिओ शूट बी कोतना रिकॉर्डिंग बी कोतना चोयत तो म्हाका कसो कोत्ता सो म्हाका न्हू तेका एक धाकटुशें ब्लॉगिंग गाडी एक तें स्टँड आसता पळय तें गाडी मोबायल घालपाचें सो तें म्हाका हाडलोलें हांवें पूण म्हाका कोणा तें कशें बसोवपा तें गाडयेक तेणी बसोवन दिलो तें रॉंग बसयलो सो तें घरा आलो सो डॅडीन तें तेका दिलें बाबा दिलें तें आनी डॅडीन तेका न्हू कितें लायलां कशें तेजो टॉयजू लायला सो न्हू तो शूट कोता मामीक सांगोता होच पोज कर तोच पोज कर म्हूण मामी तेगे पोज कोता आनी तो मामीगे शूट म्हूण कोता असो नाचोन सो तो व्हिडिओ लास्टाक घालतलो हांव थंय तुमी चोयाय ओके सो व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो ते कमेंट करा आनी आयज हांव बेगीनू एंड कोता हांव व्हिडिओ कित्याक मागीर दुसरी स्टार्ट कोता नॅक्स्ट डेयाचो क्लिपिंग्स बी सगळे रेडी करून जाय म्हाका प्लस मागीर सगळे शूट करून आहा न्हू ते सगळे अरेंज करून जाय प्लस पॅकिंगूय करून जाय हालो वचपाचें तेका लागून ओके आडमास केला पोळी केल्या काय चिकन ड्राय चिली फ्राय चिली चिकन केलं चिली चिकन आणि चॉप्स शूट केला बटर मिल्क शूट केला मागीर कड कशें करपाची शूट केला भरपूर शूट केला सगळी हय सगळी तुका म्हायती सांगोन केलें सो तेंगे दोगांयगे रेसिपी प्लस आमगेले सगळे शूट केला आनी तुमकां आतां लायन बाय लायन त्यो रेसिपी येतली कॅचिंग आनी अजून देना बरं तो आतां कुसू करूं वयता टी शर्ट ना न्हू तेका नाक तो कॅमेरा ओके चल तुमकां व्हिडिओ कापाक कोता तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी फ्रेंड्स फॅमिली कडेन सांगाय तेंकां सबस्क्रायब कराय म्हण कोणें करूं ना तेंकां ओके टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्हिडिओ